गव्हर्मेंटान जो क्वॉरंटायनचो रूल असलो तो एमेंड केला आणि इट विल बी यू हॅव टू बी ऑब्झर्व नॉट क्वॉरंटायन फ्रॉम कमिंग मंडे दॅट इज ऑन द 14th फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स. सेकंडली आमची इलेक्शनूय काबार जाता 14 तारखेक आणि मेनी ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो विचार इलेक्शन फिवर जे चालू आसा थंय काबार जातले इलेक्शन. ते 2 स्टेटान आनी काबार जातले इलेक्शन. सो एक मोमेंटम परत गोंयांक येतलो आणि कार्निवाल आसा एंड ऑफ दीस फेब्रुवारी आणि एक वर्सांनी आज हांव पळयता खूब लास्ट 3-4 डिकेडान पळयता आमी की एक गोवा कार्निवालाक एक एट्रॅक्शन आसा ट्युरिस्टांक हांगा येवपाचें. ते पळयलें जाल्यार विथ द कार्निवाल कमिंग इन दीस मंथ एंड आय थिंक ट्युरिजम वाडटलें आणि एक पॉझिटिव्ह वातावरण तयार जातलें. पण एक आमी लक्षात घेवपाक जाय की बाकीचे आता कोविड ओवरऑल फियर फॅक्टर सगळी थ्रू आउट वर्ल्ड कमी जातकूच वर्ल्ड विल ऑल्सो ओपन अप. मातशी एक उमेद दिसूंक लागली आमकां की बाबा वाडटलें कशें आतां हळू येतलो. आतां इलेक्शन जातकूच परत आनीक बरो येतलो रिस्पॉन्ड, कित्याक आतां आमकां मातशी एक बुकिंगाचें हें दिसूंक लागलां. 10:30 मेरेन बंद आसलेली धरून. सो 10:30 म्हणजे ते व्हडलें कितें, तुका जर कितें पिवंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान तुका घरा कडेन पिवं नाका म्हणूंक ना, या हॉटेलांत भितर रुमान पिवं नाका म्हणूंक नासलेलें. आमच्या हितून आमी ऑलमोस्ट 60-70% केले ऑक्युपन्सी, बिकॉज आमी जे हांगासर आतां जे बसले ह्या जाग्याचेर वो आमचो पणजी आमची हांगासर आमचे कॉर्पोरेटीव क्लायंट आसता आमचे हांगासर. आमकां थोडे वार कितें आमकां एक कॅसिनो आमचे आहा तेजोय ट्युरिस्ट येता आमचो हांगासर. प्लस आमची वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आहा थंयसरले चडशे कॉर्पोरेट आमचे क्लायंट आहा म्हणून पणजेक तुका तितलो हें दिसूंक ना धरून, बट आसा दिसता स्टेडी खंय जी पयलींचे भशेन जाताली तशी ऑक्युपन्सी ना. सगळ्यात हितून विचारी जाल्यार तुमी तशेंच मेळटा तुमकां अपडेट. Omicron affected us for a short period from say 10th of or 11th of January till about 17th of January, where there was a major dip in bookings. There were cancellations. No new bookings were coming in. But after that 1 week, there has been a pickup seen again. Once the people were confident that Omicron intensity was not as severe as the second wave, people could still stay at home and recover. There was no need of hospitalization, there was no need for oxygen and how do you say ICUs. It helped.